आम्ही पक्षातर्फे त्यांना एन्क्वायरी सुरू केली आणि 31 मे 2021 आम्ही RTI घाली पयली टू स्टार्ट विथ द इन्व्हेस्टिगेशन. एक म्हण आहा, बोटाच्या मुदयेक हारसो कित्याक जाय काय म्हणून. मुदी स्पश्ट दिसता, ताका पुराव्याची गरज ना. तशी परिस्थिती ह्या कला अकॅडमीच्या रिनोव्हेशना बाबतींत आसा. एका वटेंतल्यान सरकार म्हणटा आमचे कडेन पयशे ना, मुख्यमंत्री म्हणटा फायनान्शियल स्थिती बिकट आहा, मुख्यमंत्री केंद्राच्या अर्थमंत्र्याक फेब्रुवारीन पत्र बरयता, ताची कॉपी आमचे कडेन आसा की सरकारा कडेन पयशाची परिस्थिती बरी ना. आता हे सगळे रिनोव्हेशनाचे कारभार स्टार्ट जाता 10 फेब्रुवारी 2020. 10 फेब्रुवारी 2020 कला अकॅडमींतल्यान एक पत्र वता त्या आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंटाक की आमची कला अकॅडमी प्रॉब्लम आहा, ते फूल रिनोवेट आनी हे करपाक जाय. 4 जून 2020 म्हणजे डेट तुम्ही मुद्दम नमूद करा, हे करात. 4 जून 2020 पीडब्ल्यूडी एक पत्र वता आर्ट अँड कल्चरा कडल्यान कला अकॅडमीक की पीडब्ल्यूडीक आमी नोडल एजन्सी म्हणून अपॉइंट करता. 4 जून 2020. 4 जून 2020 आनी एक पत्र वता कला अकॅडमी कडल्यान पीडब्ल्यूडी की आमकां कळयला आर्ट अँड कल्चरान की तुमकां पीडब्ल्यूडी नोडल एजन्सी म्हणून अपॉइंट केला. म्हणजे पळयात कितलो फास्ट ट्रॅक तो. असो सरकार चलिल्लो तुमी केन्ना पळयला? 29 ऑक्टोबर 2020 पीडब्ल्यूडी एस्टिमेट सबमीट करता. कोणाक करता? आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंटाक. आनी ते एस्टिमेट आसता एक पत्रा सकट 1 पानाचो. तुम्ही केन्ना 1 पानाचो एस्टिमेट पळयला? एस्टिमेट जो आसता आयटम वायज आसता. सपोज तुवें जर रूम बांदता जाल्यार तुका हांगा कितें मटेरियल लागता, कितें एवरीथींग शूड हॅव बीन मेन्शन्ड. सो हातूंत एक स्पश्ट जाता. 1, जर तुमकां खबर आशिल्लें की 10 फेब्रुवारी 2020 टील डेट म्हणजे जवळ जवळ 1 वर्स 1.5 वर्स हो प्रोसेस तुमकां लागलो, जाल्यार तुमी टेंडर कित्याक केलें ना? फर्स्ट क्वेश्चन. टेंडर 3 म्हयन्यांनी जाता आशिल्लें. कितल्योश्यो एजन्सी आशिल्ल्यो इंडियान किंवा गोंयान. हू वूड हॅव एप्लायड? सेकंड क्वेश्चन, कॅबिनेट मिटिंगेन कंपनीचें नांव कित्याक लिपयलें? थर्ड क्वेश्चन, टेबल आयटम म्हणून कित्याक हाडलो वेन प्रोसेस वॉज गोईंग ऑन? फोर्थ क्वेश्चन, ज्या दिसा पीडब्ल्यूडी पत्र केलें त्याच दिसा कंपनी कडल्यान लेटर कशें आयलें विलिंगनेस? So these are the questions the chief minister has to answer. आमी गोंयचे जनते मुखार सारखे ओपन रॅकेट एक्सपोज केल्ले. रिनोव्हेशनाचे मागता आनी ताजेर म्हणटा मेंटेनन्स 7.5% 5 years. मागीर कितें तो कॉन्ट्रॅक्टर जावंक आयला सरकाराचो? एस्टिमेट इज विथआउट एनी पर्टिक्युलर्स. एस्टिमेटान डिटेल्स ना, कांयच ना, जस्ट 1 पेज. आनी एक कडेन नोटिंगेन म्हळां आर्ट अँड कल्चरान द कोर्ट इज टू हाय म्हणून. म्हणजे तो कोण डिलिंग हँड आहा पळय तो बरो स्मार्ट आहा. ताणें बरयला कोर्ट इज टू हाय म्हणून नोटिंगान आसा. द एस्टिमेट ड्रॉन इज अप्रॉक्सिमेटली फ्रॉम 36 crore to 49 crores. आणि वर्क, द वर्स्ट पार्ट इज वर्क अलॉटेड विथआउट एनी टेंडरिंग प्रोसेस, वेदर विथआउट एनी EOI, विथआउट एनी कोटेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल 10,000 वयर आसल्यार तूं कोटेशन करूं शकना. दिस इज अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ द बिझनेस रुल्स. फर्स्ट. सेकंड, exorbitant inflation of the tender. Third, complete fraud
by the BJP government and it is exposed in the file. एक क्लियर हातून दिश्टी पडटा की आर्ट अँड कल्चरान PWD मध्ये हे नाशिल्लें कितें चोरता सुद्दां सारकेच चोरनात तालमेल नाशिल्लो आमी दोगूय डिपार्टमेंटाक RTI घाल्ल्यो वेगवेगळ्यो तातूंत हें स्पश्ट जालें